साळगाव मतदारसंघान भाजपा महिला मोर्चान बायलां खातीर आयतारा खासा हम साथ साथ है ही कार्यावळ आयोजित केली। या वेळार पर्यटन मंत्री दिलीप पारोळीकर, मेधा पारोळीकर आणि हेर मानेस्ता हाजीर आशिल्ले। आरडीसो खातीर साळगावच्यान संजय मनोली। फाल्यां सकाळी रेडी राव, डॉक्टराकडे वचपाक जाय। फाल्यां कालूच वचून आयला आमच्या हॉस्पिटलान। हय तेच ते, म्हाका आनी नाका, तुका चली जाल्लेली। दिया तू धीर सोडू नाका। ना गो, हांव म्हाका ह्या भुरग्याक जन्म दिवंक जाय, ताका ह्या संवसारान हाडपाक जाय। जाणूया अर्थ या जीवनाचा, कन्ये समाना पुत्र आणि सार्थक करा जीवनाचा, सार्थक करा जीवनाचा। बेटी पढाओ, बेटी बचाओ, बेटी पढाओ। खबर ना की महिला मोर्चा साळगाव मतदारसंघात ऑर्गनाइज करतना कोणतो विचार घेऊन हे टायटल दिले म्हणून हम साथ साथ है। हेजो जर आम्ही बारीक विचार करीत न्ही जाल्यार आम्ही व्यासपीठार सगळे बसल्यात ते आणि म्हळ्यार तुम्ही सगळी बसल्यात ते हे जावं शकता न्ही आम्ही सगळे बरोबर आसा किंवा आम्ही साथ साथ है। हांगा सगळे जे हे हॉलान जमल्यात ते सगळे साथ साथ है आसूंक शकता। पण महिला मोर्चा म्हाका दिसता हांव गेल्या वर्सा कितें तरी कार्यक्रम केल्लो तितून पळयतालो भावजय नणन सासूमाय सून अशें कितें तरी कॉन्सेप्ट आसलो आनी हो कॉन्सेप्ट घेवन ती फुडें गेल्ली आनी हो कॉन्सेप्ट फुडें घेवन ते नाते जे आसा पळय हे नाते आपल्या असली जीवनात खरोखर राखले वयचे हेच्या मागचो म्हाका दिसता तो उद्देश आसा। ह्या समाजात मागीर समाजकारण म्हणून आसूं, राजकारण म्हणून आसूं, घरात फॅमिली आसूं आनी कोणाक तरी कितें देणे लागता त्या खातीर हो कार्यक्रम फुडें घेवन वयताना हम साथ साथ है हो फुडें घेवन वयताना आमी ह्या समाजाक कितें तरी दिवपाक जाय। आमी बरोबर घेवन वयताना समाजाक आमी कितें देणे आसा हे तकलेंत घेवन आमी फुडें वचपाची गरज आसा आनी आमी सगळे बरोबर फुडें वयतले हो कार्यक्रम घेवन हम साथ साथ है म्हणून आनी ह्या समाजाक आमी कितें तरी दितले त्या वेळार खरें म्हटल्यार साळगाव मतदारसंघाच्या महिला मोर्चान हम साथ साथ है कार्यक्रम जो घडोवन हाडला ताका खरें महत्व आहे।